खंडीत जावन हे एक व्हडलें साधन आनी ह्या साधना फाटल्यान ताणें मस्त मेहनत आनी वावर काडल्या. ताच्या ह्या साधनाक ताका उल्हास पटोवन आनी ताका मान करून आज आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तशेंच आमच्या फेरीच्या अप्पर बेंद्रो तिसऱ्या वाड्याचो मानेस एव्हरेस्ट फेलिक्स क्रास्ता हांकां 2021 वर्साचो दक्षिण कन्नड जिल्हा अत्युत्तम शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. तांकां अभिनंदन आनी मान करून आज आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्या आमच्या फेरीच्या बिगर बाब मानादीक फादर विन्सेंट, सहाय बिगर बाब फादर अश्विन आनी फादर रॉन्सल, गोडीक मंडळीची कार्यदर्शी श्रीमती मेवेस रोड्रिगस, दर भयणीक आनी सर फिरगसगारांक हांव मोगोचो येवकार मागतां. पयले हांव मुखार आपयतां आमच्या फेरीच्या बिगर बापाक. तांणी मुखार येवन दोगी नेगेत्रांक मान करी जाय म्हणून. तुमकां बरी सकाळ मागता. तुमकां थोड्यांक भोगूंक येत पडो रुताचे रिजल्टान हांव सावन कितलो तुमचो 3-4 weeks आनी आमच्या एव्हरेस्ट मास्टराक ताची प्रशस्ती मेळोवनी सुमार दीस जाले. तर इतलो डिले कित्याक म्हूण सांगून हे टेक्निकल प्रॉब्लेम कित्याक म्हळ्यार विकारान कशें आयले फुडले उठोन आनी कार्यक्रम मारून हाडूंक जायनात. त्या वरवीं आमी इल्लेशे फाटी पडल्या. पूण आज आमकां व्हडलो संतोश आज ह्या दिसांनी खंडीत जावन आमच्या फिरगजेची एक उदेवणीचे नखेत्र, तशें म्हळ्यार तूं उदेवणी वचूं न्हय म्हूण न्हय, तूं उदेल्लें नखेत्र ऑलरेडी, उदेवणीचे नखेत्र ताच्या मेहनतीन कुटुंबाच्या सहकारान आनी मोगान आनी ताच्या ताणें दवरलें तें दिश्टावो ह्या विजनान त्या मुखार ताणें मुखार वचून प्रयत्न करता आसतना जायते मुखेल ताचे तोंड हेरांक मेळ्ळा आसतना ताका एक ह्या CA परिक्षेंत भारतांतच पयलें स्थान आपणायल्लें आमकां सगळ्यांक संतोशाचें. खंडीत जावन सगळ्या फिरगजेक हो संतोशाचो हो अवकाश. आनी हे सुलाभान मेळना तुमी जाणात, कित्याक CA परिक्षा म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्या जाणांक उद्द आसा. आमच्या फिरगजेन जायतीं तरणाटीं युवजनां CA केल्लीं आसात, CA आरंभ नाखेर करनातलीं आसात. पूण असल्या परिस्थितींत एक कॉन्सन्ट्रेशन दवरून विथ सेल्फ एफर्ट्स आनी एक विजन क्लियर दवरून मुखार गेल्ल्या रूथ क्लेर डिसिल्वा तुका आमचें अभिनंदन. न्हयच आमचें अभिनंदन खाली रँक घातल्या खातीर न्हय, बघा तुवें केल्ले एफर्ट्स आनी तुजो दिश्टावो तो क्लियर आशिल्ल्यान. आनी हे जायचे आमच्या युवजनांक एक प्रेरण, कित्याक कोण आपलो दिश्टावो ह्या विजन समोर दवरता आनी ताका त्या वटेन मुखार वचून प्रयत्न करता, कश्ट आसा तसो आनी प्रयत्न करता आसतना ताचे रिजल्ट तांकां मेळटा. आनी हाचें एक एग्जाम्पल तूं जावन आसाय. त्या देखून आमी सर्व भोव संतोश पावता आनी वी आर बीट जेलस ऑफ यू ऑल्सो because we never got that chance, no? Maybe I am also wrong saying, maybe I did not, or many of us did not try that. Well, this is all wrong. But we are so happy and congratulations and wish you all the best. And we do not know tu mukar kancha yojan tuja asa mun samoro, but tuja yojana mukhantra tu mukar vet asana tuka सर्वची लाभोंदी कस आसना म्हूण हांव कस आसलेच प्रयत्न जायतेच पूण बरी चीक लाभोंदी आनी तुजे वरवीं कुटुंबाक तुवें मान हाडलाय तो उरोवंदी आनी ह्या मुखांतर एक समाजीक तुजे तावन बरेंपण जावं दी म्हूण अशें म्हणून तुका बरें मागता. आमचो मास्टर एव्हरेस्ट क्रास्ता ताची वळख म्हाकाय मस्त वर्सां जावन त्या दाडा म्हजे केंस समोर पिकोवन जातले ताची वळख जाता आसतना
पूण बऱ्या प्रयत्नान बऱ्या मनान भुरग्यांची समाजाची सेवा केल्ल्या तुका हे एक बेस्ट टिचर अवॉर्ड एक तुका सहज जाल्लें आसा. हे तुवें जाय म्हूण सारकान गेल्लें न्ही, बगार तुजो वावर तुजे एकाग्रता पळोवन आनी तशेंच तुका भुरग्यांकय संस्थांतय आनी समाजांतय आसली तुजी काळजी पळोवन तुका हो एक अवकाश लाभला. आमी खंडीत बिंदोडकरां संतोश पावता, आमकां व्हडलो अभिमान आनी असलेच सडी जाणांक असलो प्रशस्ती मेळ्ळ्यार आमी परत असले कार्यक्रमां करूंक तयार आसा, पूण मेळचें गरजेचें. ताका लागून तुका हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुवें केल्ल्या सायलंट सर्वीस एज ताका इट इज रेकग्नायज्ड एंड यू हॅव गॉट दॅट अवॉर्ड. तशें म्हण सांगल्यार तुजी मुगलीची न्ही आनी कश्टांची you have to live up to that. कित्याक you cannot be second class teacher anymore. You are already the best teacher. You can't come down. देखून हे सुलभाचें न्ही, हे सुलभाचें न्ही. कित्याक एका मुद्द्याक एका स्थाना पावला उपरांत तो पुरोवन बारीक कश्टांचें. कित्याक आमची समाजाची परिस्थिती तसली आनी असल्या वेळार बऱ्यांची तापी आसता, थोड्यांचे जावन दुसऱ्याची तापी आसता. आनी असल्या वेळार तुका देव आशिर्वाद दिवं दी. तुज्या कुटुंबाचो तुजी पती न्ही टिचर तुका ती बरी करून शिकोवन दी घरा आनी तुज्या कुटुंबाच्या सहकारान आनी मोगान आनी तुज्या वृत्तेच्या तृप्तेंत तूं मुखार वता आसतना देवाचें आशिर्वादान तुजे सगळ्यांत आसूं दीत. आनी आमची मागणी तुमच्या दोगांय पासून आसतली. तुकाय कंग्रॅच्युलेशन्स एंड आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. बरें बरें फादर तुमच्या उल्हासाच्या उतरांक. आनी आतां आमी सर्वांय राखून आयिल्ली घडी आमच्या दोगींनी कितें मान करची आनी हें कार्य चलून वचून आमच्या मदें आसात सान जोसे इंजिनियरींग कॉलेजीच्या MBA डिपार्टमेंटाचे डीन डॉक्टर प्रकाश पिंटो. हांव उलयतां ताणें मुखार येवन हें कार्य चलयत जाय म्हणून. सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाचें न्हू आज हांगासर आसात दोगां बेंदोडकरां. तांच्या विशेष साधना खातीर आमी तांकां उलासून हांगा जमल्या. पयलें आसा भयण रूथ क्लॅर डिसिल्वा आनी दुसरो आसा मुखेल मेस्त्री मानेस्त एव्हरेस्ट फेलिक्स क्रास्ता. 2021 इसवेच्या CA अंतिम परीक्षेंत अख्ख्या भारतान प्रथम स्थान जोडिल्ल्या रूथ क्लॅर डिसिल्वा हाका मान करूंक हांगासर आमी आसा. वर्त गौरव आमकां मंगळूर ख्रिस्ती समाजाक आनी प्रत्येक जावन आमच्या बेंदोडकरांक. दुसरो आसा मुखेल मेस्त्री एक आदर्श शिक्षक मानेस्त एव्हरेस्ट क्रास्ता. फाटल्या 30 आनी 4 वर्सां जावन शिक्षण क्षेत्रांत ताच्या फळबरी सेवेक 2021 वर्सा दक्षिण कन्नड जिल्हा अत्युत्तम शिक्षक पुरस्कार लाभल्या संदर्भात तांकां आमी चेपें उखलता आनी मान करता. आमी एक शिक्षक आमकां एव्हरेस्ट क्रास्ता म्हणून सांगल्यार एक मेरफंत आनी आदर्श शिक्षक ताणें केल्ली सेवा वर्दी आसा. थोड्यांक प्रशस्ती सोदून येतात आनी हें सत्य हांगा आतां आमकां कळ्ळां. एव्हरेस्ट क्रास्ताक ही प्रशस्ती ताच्या फाटल्यान सोदून आयल्या. तो प्रशस्तीच्या फाटल्यान येदोळ मुसर केल्लो न्ही आनी ताची सेवा आमकां बेंदोडकरांक मात्र न्ही समेस्तांक करता आसा. आतां वेळ आयला हांच्या दोगांचें मानपत्र वचचें व्हडलें काम विगार बाबांच्या आशिर्वादान आनी बेसांवांनी आनी हांगासर जमल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या अनुमतेन हांव ही दोनी मानपत्रां तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें रूथ क्लॅर डिसिल्वा तुमी हांगा येचे आनी तुमची बसका स्वीकारचा.
शिकपान आपल्या असामान्य साधनान मंगळुरी क्रिस्तांव समाजाक तशेंच बेंदूर फिरगजेक कीर्तनी गौरव हाडली 2021 CA अंतिम परीक्षेन अख्ख्या भारतान प्रथम स्थान जोडली रूथ क्लॅर डिसिल्वा गौरव आणि अभिमानान मान करून तुका अर्पोवचे मानपत्र. बाय रूथ क्लॅर डिसिल्वा हे ल्हानप्रायरच चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया हांणी चलयल्ल्या CA अंतिम परीक्षेन अख्ख्या भारतान प्रथम स्थान आपणावन परिश्रम श्रद्धा तशेंच पातळी असल्यार खंयच्याय शिखराच्या तुदयेक पावयेत म्हूण तुवें रुजू केलाय. आमच्या चलयांक आदर्श आनी देख तूं जालाय. तुज्या शिकपान असल्या अत्युन्नत शिखरा पावोवंक तुका सदांच प्रोत्साहीत केल्ली तुजी आवय बापूय रोजी मारिया आनी रूपर्ट डिसिल्वा तशेंच तुज्या भावा भयण्यांक तुज्या ह्या विशेष साधनान मान आनी गौरव दिला. तोच मान आनी गौरव आमचो बेंदूर फिरगजगारांचोय जाला म्हूण आमकां हेम्मे भोगता. तुजे प्राथमीक शिकप आमच्याच बेंदूरच्या सेंट तेरेसा हायस्कुलान जाल्लें. थंयसर शिकप संगीत खेळ मुखेलपण आनी हेर संगतींनी तुजे थंय व्हरोन आशिल्ल्या विशेष प्रतिभेन तुज्या वडिलांची आनी शिक्षक शिक्षकींची मनां तुवें जिखिल्ली. सांत आग्नेस कॉलेजीन प्री युनिव्हर्सिटी शिकप सोंपतच चार्टर्ड अकाउंटंट जावची तयारी तुवें केली. CPT आनी इंटरमिडिएट IPCC परीक्षेन एके सावधींत संपयली. तुवें तुजें CA आर्टिकलशीप मंगळूरचो प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटंट बेंदूरकार विवियन पिंटोच्या मार्गदर्शनाखाल केलें. तशेंच मंगळूर युनिव्हर्सिटी डिस्टन्स एज्युकेशन मुखांतर BCom सनद आपणायली. ह्या सर्व शिकपा मध्ये समाजमुखी तशें लीडरशिप कॅम्प्स जंगल कॅम्प्स असल्या सबार कार्यक्रमांनी फाटल्या 12 वर्सांनी सक्रिय पात्र तुवें घेतलोय. स्टुडंट्स एक्शन मुवमेंट हाजो प्रेसिडेंट क्राइस्ट आनी CIPL हातून क्रियाळ सांदो तूं आशिल्लें. संगीतान खेळांत आनी चित्रकलेन हुशार आशिल्ल्या तुका पियानो खेळच्यान विशेष आसक्त आनी प्रबुद्धता आशिल्ली. फावट मेळटना फिरकस चटवटिकेनी तशेंच कॉयरांत वांटो घेवन तुजो अमूल्य वेळ तुवें करशिलाय. तुज्या एकीनपणाच्या मिनतेन तशेंच देखी बरी देण्यांनी सांगता CAच्या अंतिम परीक्षेन भारतांतच पयलें स्थान आपणावन बेंदूर फिरगस कुटुंबाक दौलतेचो मान हाडल्या बाय रूथ क्लॅर डिसिल्वा तुज्या मुखल्या जिवितांत तुका सर्व बरें मागता. संवसारभर तुजें नांव एक आदर्श जावन दी म्हूण आशेता. विगार सहायक विगार वस्ती आयोजक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरकस गोवळीत परिषद आणि देवप्रसाद मानपत्र पाटयला ऑक्टोबर 10 तारीख 2021 बेंदूर मंगळूर सांत सेबेस्टियन फिरगस बेंदूर मंगळूर.
morning to everyone. I'd like to thank everyone who's come here, thank Vikar's father, and everyone who's gathered here today for felicitating me. It's really an honor to, from our own church, to see everybody else is proud of something that I've achieved. And with this, that I feel like I've shared it with everyone. And I hope that even for our parish, it will be something that everybody, the youth or everybody will follow. So I'm very happy for it. Thank you. बोरो मेस्त्री जावन आपले सुदीक सेवेन हजारो विद्यार्थ्यांचे जाणवयाची धार ओतल्या मानेस्त एव्हरेस्ट फेलिक्स क्रास्ता 2021 वर्साचो दक्षिण कन्नड जिल्हा अत्युत्तम शिक्षक पुरस्कार तुका फावो जाल्ल्या सुवाळ्यार बेंदूर फिरकसगारांनी अर्पूंचे मानपत्र. सर तुम्ही मुखार येचे आणि तुमची बसका स्वीकारचे. प्रस्तुत खासी हायस्कुलाचो मुखेल मेस्त्री जावन सेवा दिवन आसच्या मानेस्त एव्हरेस्ट फेलिक्स क्रास्ता तुम्ही फाटल्या 30 आनी 4 वर्सांतावन मंगळूरान तशेंच लागसरच्या इस्कॉलांनी एक शिक्षक जावन सर्वांक मेसोवची सेवा दिवन आयल्यात. हजारो विद्यार्थ्यांचे जिवीत वृता केल्ल्या तांच्या फुडाराची वाट उजवाडाची केल्ल्या तुमचो समर्पित वावर मानून तुमकां 2021 वर्साचो दक्षिण कन्नड जिल्हा अत्युत्तम शिक्षक पुरस्कार दिवन सन्मान केला ती आमकां बेंदूरकारांक वर्त्या दादोसकायाची आनी हेम्याची गजाल. 1966 मार्च 26 तारखेर विटला फिरगजेन मानेस्तीन इजाबेल्ला आणि मानेस आल्बर्ट क्रास्ता हांच्या कुटुंबान तुम्ही जल्मल्यात. थंयसरच प्राथमीक शिकप विटला ज्युनियर कॉलेजीन हायस्कूल आणि PUC, पुत्तूर सेंट फिलोमिना कॉलेजीन विज्ञान आनी सनत, अखेरीक मंगळूरांत B.Ed शिकप तुम्ही जोडले. शिक्षक जावन पयले 1 वर्स उजिरेन, नंतर 25 वर्सां 1988 तावन 2013 वरेक नंतूर पदव हायस्कुलान, त्यानंतर खासी हायस्कुलान मेस्त्री जावन तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांक मोगाचे जाल्यात. 2014 इसवेतावन मुखेल मेस्त्री जावन तुमचो वावर दिते आसा. तुमच्या निरंतर प्रोत्साहा आणि मार्गदर्शनाखाल इस्कॉलाच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक, कला आणि खेळा स्पर्धांनी जिल्हा आणि राज्य मट्टार भाग घेवन सभार इनामां जिखून इस्कॉलाचें नांव गाजयलां. तुमच्या मुखेलपणान खासी हायस्कुलाची अभिवृद्धी जाल्या आणि प्लॅटिनम ज्युबिली संभ्रमची तयारी जाते आसा. शिक्षक न्हय आसतना NCC ऑफिसर जावन YSM, YCS तशें हर सभार संघटनांनी प्रेरक जावन तुमचो वावर करीत आसात. मंगळूर नगर ग्रंथालय प्राधिकार तशेंच महात्मा गांधी पीस फाउंडेशन ह्या कमिटीचो सांदो जावन नेमून तुमकां मान दिला. ह्या तुमच्या वावरांत तुमकां गट सांगात दिवच्या खुद शिक्षकी जावन सेवा दिवन आसचे तुमच्या पत्नीक मानेस्तीन अनिता सिक्वेराक आनी पूत डॉक्टर एन्सल हांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. ह्या सुवाळ्यार तुमकां आमचे रास उल्हास पाठोवन शिकपा शेतान तुमचो वावर आसून असोच मुखार वचून तुमचो वावर वळखून राष्ट्रीय तळार तुमचें नांव परजळून दी म्हूण आवडयता. सोरेस्पोर देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपल्या विस्नार आशिर्वादांचो शिवर ओतून दी, तुमची मुखली जिणी नंदन करून दी म्हूण मागता. विकार
सहाय्यक विकार, वस्तेयाजक, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, फिरकस गवळी परिषद आणि देवप्रसाद मानपात्र पाटैला अक्टोबर 10 तारीख 2021 ಬೆಂದೂರು ಮಂಗಳೂರು ಸಾನ್ ಸೆಬೆಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಸ್ ಬೆಂದೂರು ಮಂಗಳೂರು. Cool. अध्यक्षाने सांगले आता मग तांकां मान करून प्रकाश पिंटो परत एक पटी हांव रोज क्लॅर आणि मानद विभागानो सहाय्यक विभागानो कार्यदर्शी आणि सर म्हज्या बिंदूरच्या मोगाच्या या संदर्भात हांव उटास काडटा म्हज्या आवय बाबायचो कित्याक म्हळ्यार एक प्रकाश पिंटो परत एक पटी हांव रोज क्लॅर आणि मानद विभागानो सहाय्यक विभागानो कार्यदर्शी आणि सर म्हज्या बिंदूरच्या मोगाच्या या संदर्भात हांव उटास काडटा म्हज्या आवय बाबायचो कित्याक म्हळ्यार एक भुरग्यांक कृषी शिकप दिलां त्या दळा कितल्याय वर्सां पयलें त्या हळ्ळींत विटलाच्या हळ्ळींत and I'm proud of them. We all five children are graduates that time. त्या वेळार आमी ग्रॅज्युएट्स जाले. म्हजो भाव आसा तो एकलो शिक्षक जावन वावर ताणें दिला कॅथलीक बोर्डान आनी एकलो भाव थंय आसा आनी उरले 2 जाण भाव ते शिक्षक जावन निवृत्त जाल्यात. म्हजी बहीण शिक्षक जावन निवृत्त जाल्या. हांव प्रेस तिच्या नातूनय म्हज्या बापायन ताच्या भावांक शिकप दिल्ली त्या वेळार तो म्हणटलो हांवें तांकां शिकयल्लें मिरसांगेची ओळख तर मिरसांग्यो घेवन ताच्या भावांक शिकयल्लें. भावांक पैकी एकलो मात्र मास्टर जालो उरले पुरा घरांत रावले जाल्यार त्या वेळार ताचे सदांच तेणे विशेष. आनी हांगासर फादर विन्सेंट म्हणटलो आसा हांव पादू हायस्कुलांत YSM सुरू करतना ते यूथ डिरेक्टर जावन आसले त्या दळा तांकां जाणा आमी थोड्या ट्रेनिंग सेशन आनी त्या दळा सांगात मेळटले. ताच्या उपरांत ते नॅशनल डिरेक्टर जाले. त्या वेळार हांव KRYC मेंबर NCPYC मेंबर जावन ते दळा हांव तांकां मेळटलो तशें आमची साडवाड ते दळाची. आनी शिक्षक जावन हांवें केदाळाय येदोळूच कोणें सांगलें बरी केदाळाय हांव प्रशास्ती फाटल्यान गेलो न्ही. म्हजें काम सायलंट जावन म्हणजे तितल्या कितें तें म्हाका देवान दिलां तें काम म्हणजे तितल्या काम करून गेलां. म्हाका मस्तो अभिमान भोगता केदाळ म्हळ्यार लिओनांत आसले म्हणजे विद्यार्थी खंय आसा लिओन खंय आसा लिओनांत आसले म्हणजे विद्यार्थी एका स्थानाक येतात म्हणटाना ते म्हाका ह्या व्हडली प्रशस्ती कित्याक म्हळ्यार विद्यार्थी आमकां उपरांत मेळटात आनी हांव अशें आसा म्हणटात तशें म्हजो पुती म्हजो विद्यार्थी. आनी त्या संदर्भात आमकां ती मेळची दादोसकाय ती व्हडली जावन आसा. कितें जावं सरकारान म्हज्या कामाक
ही प्रशस्ती दिल्या प्रशस्ती फाटल्यान खंडीत वचोना पूण प्रशस्ती मेळ्ळ्या आनी हे आमच्या कातोलीक समाज एक अभिमानाची कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तवांक गुर्त सोंवचें भोव उणें सरकारान आमकां पळोवचें भोव उणें पूण तरी म्हजें काम पळोवन तांणी म्हाका विंचलां आनी हे आमच्या समाजीक एक अभिमानाची गजाल आनी आमच्या कॅथोलीक बोर्ड ताकाय अभिमानाची गजाल देखून हांगासर म्हाका मान केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या कामाच्या फाटल्यान म्हजी पत्नी केताळी आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विगार बाबांक आनी सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणून म्हजें काम आनी कशें सुंदरसून करतलो काही म्हणसरी म्हळ्यार पोवता म्हणसरी आखरेच्या घडये म्हणसरी आमी हें काम सुंदरसून बरोवचें हांवें सदांच करूं ना रुतान सदांच केलां हांवें सेवा मात्र केली रुताक आनी मस्त तेंप आसा सदांच करूं हें सेवा दिवं देखून ताकाय हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा तुकाय तुजे दीस सुलाबायचे जावन दी कश्टाचे दीस सुलाबायचे जावन दी म्हणून हांव मागता सगळ्यांनी देव बरें